नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्व ह्या कार्यावळी तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंय आमचे मूळ पीठ, कोकणी आमची भास, कोकणी संस्कृताय असे बाकी तरणाट्यांनी वाचनाक लागी करून तांचो सर्वांगीण विकास जावचो. तांकां वाचनाची गोडी लागची आणि अशा तरणाट्यांक वाचना खातीर एकठांय हाडून एक माची दिवपाच्या उद्देशान हो उपक्रम सुरू केल्लो आसा. खासा कोविड काळात साहित्यिक साधनेची ही परंपरा चालू दवरपाचो हावेस बाळगून गोंयच्या असंख्य कोंकणी पुस्तकांचेर चर्चा, सादरीकरण आणि हेर कार्यावळी ह्या मंचा वरवीं आयोजीत जातात. कोंकणी वाचन विश्वाची ही 22वी कार्यावळ. आयज ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकर हांच्या कविता झेल्यांचेर चर्चा जातली. बाकीबाबांचे कोंकणी पायजणां आणि सासाय हे दोन कविता संग्रह, भगवान बुद्ध, पैगंबर, अंतरका आणि कोंकणी काव्य संग्रह हो तांचो संपादक. तशेंच मराठीत तांचे जायते कथा, कविता संग्रह, कादंबरी आणि हेर साहित्य कृती उजवाडाक आयल्यात. तांच्यो कोंकणी कविता गीत स्वरुपांतल्यान आयजूय तरणाट्यांचे ओठार घोळटात. ताचाय ह्या कविता झेल्याक 1981 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. आयच्या ह्या कार्यावळींत तांच्या कोंकणी कविता झेल्यांचेर चर्चा जातली. ह्या विचार परगटावपाक सानिकाचारी, शिक्षक आणि सहाय्यक प्राध्यापक भौमानीत डॉक्टर रेश्मा खोलकार. त्या उपरांत मुखेल उलोवपी ज्येष्ठ साहित्यीक माधवबाब बोरकार आपले विचार परगटायतले. तर आता कार्यावळ फुडें व्हरपाक मागता आयच्या कार्यावळीचे जोड संयोजक भौमानीत गौरंग भांडी हांचे लागीं तांणी कार्यावळीची मुखावेली सुत्रां हातान घेवची. देव बरें करू दीप्ती. सगळ्यांक नमस्कार. ज्येष्ठ कवी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकार हांच्या कवितांचेर चर्चा या कार्यावळीक सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां दोन मानेस्त लाभल्यात जे बाकीबाबाले दोन कविता संग्रह पायजाणा आनी साचाय हाचेर आपले उलोवप करतले. सगळ्यांत पयलीं भौमाने सानिकाचारी हे पायजाणा या कविता संग्रहाचेर आपले उलोवप करतले. सानिकाची ओळख करून दितना सानिकान आपले पदव्युत्तर शिक्षण केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयांत कोंकणी विभागांतल्यान घेतलेलें आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता की पदवी परीक्षेत महाविद्यालयीन मळाचेर पुराय गोंयांत कोंकणी विशयान पयलो येवपाचो भोवमान ताका फावो जाल्लो आसा. कवयित्री म्हणून ते आपली वळख घडयत आसा. गोमंतक कला असोसिएशनाच्या 7 सर्तींनी ताका पयलें इनाम फावो जालां. तशेंच हेर सर्तींनी सातत्यान वांटो घेता. सूत्रसंचालनाची आवड जाल्ल्यान कितलेशेच कार्यावळींचे सूत्रसंचालनय बी तांणी केलां. भांगरभूंय, म्होवाचें बोट ह्या सदरा खाला ते आपलें लेखन करता. CS कॉलेज कुंकळ्ळी हांगासर ताणें सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून वावर केला. आनी आयज ते आमच्या मुखार पायजाणा या बाकीबाब बोरकाराल्या कविता संग्रहाचेर आपलें उलोवप करतले. देखून चड वेळ वगडायनासतना हांव सानिकाचारी हांच्या लागीं मागतां की तांणी आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. सानिकाचारी, तुमकां येवकार. देव बरें करूं गौरांग. सगळ्यांक नमस्कार. बाकीबाबाची तशी वेगळी अशी वळख करून दिवपाची गरज ना, तर आमी सरळ विशया कडेन वळया. वेळाचें बंधन आशिल्ल्या कारणान आनीक म्हजें उलोवप चड लांबचें न्हय, म्हणून पायजणां ह्या संग्रहांतल्यो कांय वेंचीक कविता हांव प्रतिनिधीक स्वरुपांत घेवन तांचेर म्हजे विचार मांडपाचो यत्न करतां. तर पायजणां हो तांचो कविता संग्रह, ताचो काळ आसा गोंय मुक्तीपूर्व वा गोंय मुक्ती संग्रामा वेळा वयलो. तर समजुपाक सोंपें वचचें म्हणून हांवें तांच्या कवितांचे प्रकाराच्या नदरेंतल्यान कांय वांटे केल्यात. खंयचोय कवी वा लेखक वा साहित्यीक जेन्ना साहित्य रचता तेन्ना अमुकूच प्रकारान आपूण बरयतलो वा अमुकूच विशय घेवन आपूण साहित्य रचतलो असो केन्नाच ठरोवन कांय करना. पूण
त्याच्या सरभोंवतणी ज्यो गजाली घडटात वा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार जे जे घडटा ताचो ताच्या मनाचेर परिणाम जाता आनी तो ताच्या साहित्यांतल्यान दिसता वा ताच्या साहित्याचेर प्रभाव घडटा. तर जेन्ना आमी पायजणां ह्या कविता झेल्यांतले कविता खंयचे खंयचे प्रकार आयल्यात ते पळयतले तेन्ना प्रकाराचे दोन वाटे जातात. एक म्हळ्यार मांडावळीच्या नदरेंतल्यान कवितेचे प्रकार आनी दुसरे विशय वा आशयाच्या नदरेंतल्यान कवितेचे प्रकार. तर माळावळीच्या नदरेंतल्यान गीत जे प्रकार तातूंत आयल्यात ते म्हळ्यार गीत देखीक पायजणां आसा, मागीर नाट्यकाव्य आसा संजिवनी, मागीर लावणी आसा बोवाळाचो घमघम. फुडलो प्रकार जो आसा तो म्हणल्यार पोवाडो आसा गोंडजीन आयकलो पोवाडो, ठुमरी आसा, मुपाळी आसा आनी अणकारीत स्वरुपाच्यो कविता आसा. तर ठुमरी हो भारतीय शास्त्रीय संगीताचो एक प्रकार. तो शृंगार रस प्रधान आसता आनी भुपाळी हो भारतीय शास्त्रीय संगीताचो एक राग जो भक्ती रस प्रधान आसता. तर हे माडावळीच्या नदरेंतल्यान ह्या कविता झेल्यांत आस्पाविल्ले कवितांचे कांय प्रकार. तर जेन्ना आमी विशया कडेन वतात तेन्ना तातूंत मोगाच्यो आनीक सैमाच्यो वा सैमाचेर आदारीत कविता आमकां पळोवंक मेळटात. आतां मोगाच्यो आनी सैमाच्यो हांव एका वाट्यान घालता कारण त्यांच्या ज्या ज्या कवितेन मोग आसा त्या त्या कवितेन सैम आसा वा ज्या ज्या कवितेन सैम आसा त्या त्या कवितेन मोग आसा. देखीक पायजणां ही कविता त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसाना मंद मंद वाजत आयली तुझी हो पायजणां मौन पडले सगळे राना शिरशिरून थांबली पाना कवळी जाग आयली मना झेमता झेमताना. तर सैमाच्या वेगवेगळ्या घटकाच्या आदारान कवी मोग व्यक्त करपाचो यत्न करता. तर पायजणां आसा, मागीर तुझे हात, घरची रसना ह्यो सैमीक आनी मोगाच्या प्रकारात पडपी कांय कविता. दुसरो प्रकार आसा इतिहासीक. तर तशें हांवें पयलीं सांगलां की कवीच्या सरभोंवतणी ज्यो गजाली घडटात ताचो कवीच्या मनाचेर परिणाम जाता आनी वा प्रभाव पडटा आनी तो ताच्या साहित्यांतल्यान दिश्टी पडटा. तर ह्या कविता संग्रहाचो जो काळ आसा तो गोंय मुक्ती पूर्व आसा आनीक जे जे त्या काळार चलताले ताचो परिणाम लेखकाच्या साहित्य कृतीचेर जाता. तर इतिहासीक स्वरुपाच्यो वा गोंय मुक्तीचेर आदारीत कविता आमकां ह्या झेल्यांत पळोवंक मेळटात. देखीक ध्वजाची जागवण आसा, ल्हान जालें म्हान आसा, नवें युग आसा आदी. तर हे विशय मांडटना तांणी कांय मिथकांचोय वापर केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. आनी देखीक सोबती रात ह्या कवितेक तांणी भक्त प्रल्हाद, परशुराम, राम, मागीर कृष्ण ह्या हांचो वापर करून आपूण जे विचार मांडपाक सोदता तो मांडपाचो यत्न केला. देखीक तो म्हणटा की प्रल्हादानू नांव जपा खांब्यात देव तपला बसला तपा कोंदरून काडटलो रे पित्त आत. तर आतां ह्या कवितेंतल्यान तो आमकां सांगपाक सोदता की सोबती रात की आतां ही काळखाची रात जी आसा ती आतां सोंपतली आनी गोंय मुक्त जातलें, उजवाड जातलो. तर ह्या हो विशय हो विचार मांडपाक ताणें ह्या मिथकांचो वापर केल्लो पळोवंक मेळटा. आनीक हातूंत कृष्णाचो उल्लेख आयला. तो कृष्ण सुदर्शनाक हात घालतलो म्हणून. जेन्ना आमी म्हाविद्यालयांत शिकतालीं तेन्ना ह्या कवितेचेर चर्चा करतना अशेंच आमी मिथकां जीं आयल्यात ताचेर चर्चा करतालीं. तर आमच्या सरान एक मुद्दो वा एक आमकां सांगलें की कृष्ण जो उल्लेख आयला तो श्री कृष्णच आसा अशें ना. कारण त्या वेळार भारताचे संरक्षण मंत्री जे आशिल्ले ते V.K. कृष्ण मेनन आशिल्ले आनी तांणी सैन्य धाडिल्लें गोंय मुक्त करपा खातीर. सो हो जो ह्या कवितेन कृष्ण आयला तोवूय आसूं येता. तशेंच पवित्र हो मंगळार ही जी कविता आसा तातूंत आमकां राम मनोहर लोहिया हांचो उल्लेख मेळटा. ताचेर ते गोंयान येतात आनीक गोंय मुक्तीची कीट ते गोंयकाराच्या मनाक पेटयतात. तो दीस आशिल्लो मंगळार म्हणून कवी पवित्र हो मंगळार म्हणटा की त्या दिसाच्यान गोंयकाराच्या मनात गोंय मुक्तीची एक कीट पेटली. तशेंच तातूंत दिपाजी राण्याले बंड हाचोय उल्लेख आमकां मेळटा. तो अशे तरेन इतिहासीक तशेंच पौराणीक संदर्भूय आमकां ताच्या कवितांनी पळोवंक मेळटा. दुसरो प्रकार आसा तो म्हणल्यार कुटुंबीक वा समाजीक कविता. तातूंत आनंदाचो दीस
ही कविता असा मोलादीक बोल असा. सो आनंदाचो दीस ह्या कवितेन बाळक जल्माक येता आनी ते जल्माक येतकच घरातल्या लोकांक कशी उमेद जाता वा ते कशे तरेन आपली खोस परगटायतात वा त्यांची ह्या गजाली कडेन पळोवपाचो तांचो दृश्टिकोन कितें हें आमकां ह्या कवितेंतल्यान पळोवंक मेळटा. आध्यात्मीक प्रकारच्यो कविता आमकां ह्या जाल्यार पळोवंक मेळटात. ते स्वता आध्यात्मीक वृत्तीचे आशिल्ले कारणान ह्यो कविता तांणी आध्यात्मीक स्वरुपाच्यो कविता रचप स्वाभावीक. तर वेणू, कुटली के तृष्णेची धांव, तुजी गोडी लाय सारक्यो आध्यात्मीक विशय आशिल्ल्यो कविता आमकां ह्या झेल्यांत पळोवंक मेळटात. तशेंच तत्वगिन्यान सांगपी वा तत्वगिन्यान सांगपी कविता आमकां ह्या झेल्यांत पळोवंक मेळटात. देखीक दूख कोणाक सुखना आनी जग हें जगून. तर दूख कोणाक सुखना ह्या कवितेंत कवी परत मिथकांचो वा पौराणीक संदर्भाचो वापर करता. तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सीता, पांडव हांचो उल्लेख करून आमकां सांगपाक सोदता की दुख्ख हें प्रत्येकाच्या जिणेंत आसता. तें कोणाक चुकना. जो जल्माक आयला ताच्या वाट्याक दुख्ख हें येतलेंच. तर तो म्हणटा की येदो व्हडलो राजा आसून लेगीत ताका आपलें वचन पाळपा खातीर आपलें राज्य सोडून वयचें पडलें. तर तो येदो व्हडलो राजा आसून लेगीत ताका दुख्ख चुकना. सीतेक दुख्ख चुकना, तिका अग्नी परिक्षा दिवची पडली. तर आमी सर्वसाधारण मनीस, तर आमकां दुख्ख कशें चुकता. तर तत्वगिन्यान मांडपी तांच्यो कविता. तशेंच एक कवितेचो म्हाका खासा उल्लेख करून दिसता की बिमलाचो रोस ही जी कविता आसा ती गोंयकार आनीक नुस्तें हांचे मदलें नातें दाखोवन दिता आमकां वा गोंयकाराक नुस्त्या विशीं कितली नुस्त्याचेर आमचो कितलो जीव आसा हो ह्या कवितेंतल्यान आमकां पळोवंक मेळटा. तर ह्यो कांय प्रकार ह्या झेल्यांत आस्पाविल्ल्या मांडावळीच्या नदरेंतल्यान आनी आशय वा विशयाच्या नदरेंतल्यान. तर कवितेची सोबाय वाडोवपी जे कांय गूण आसतात ते गूण जाका आमी अलंकार अशें म्हणटात ते आमकां ह्या कवितेंत पळोवंक मेळटात. देखीक यमक आसा, अनुप्रास आसा, उपमा आसा. देख दिवची जाल्यार 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अन्नल्यात मंत्रा जिवी ते फाल्यां उलयतले. सो फुलयतले आनीक उलयतले. यमक जुळयला आनी इतले मात्राबद्ध पद्दतीन यमक जुळयला की तांच्या शब्दांचेर कितलें बारीक काम आशिल्लें वा शब्दांचेर तांचें कितलें काम आशिल्लें हें आमकां पळोवंक मेळटा. निळे निळे सवणे एक सकाळच्या गोबारा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. मागीर आनीक एक सांगपाची वा म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार तांचें शब्द भांडार जें आसा तें कितलें केदें आशिल्लें हें दाखोवपी एक कविता म्हणल्यार जंजाळ्यालो म्हाल. तातूंत कवितेची प्रत्येक वळ जी आसा मदली 2-3 वळी सोडल्यो जाल्यार प्रत्येक वळ ही अक्षरान सोंपपी उतरांनी सोंपता. तर तांचे कडेन शब्दांचे इतलें भांडार आशिल्लें की प्रत्येक वळ तांणी अक्षरान सोंपपी उतरां वापरल्यात प्रत्येक वळीच्या निमणे कडेन आनी ती कवितेक सोब सारकी वापरल्यात. तशेंच एकूच उतर वापरून कवितेची प्रत्येक वळ सोंपयल्या. देखीक जाम करून तांबडें गुंज उगीच रूस नाका, हात्या भशेन उसयत कुशीक उगीच हांस नाका. सो नाका हें उतर वापरून पुराय कवितेंत तांणी निमणे कडेन हें उतर वापरलां. तशेंच अनुप्रास. अनुप्रास 2 तरेचे आसतात. एक वर्णाचो अनुप्रास आनी दुसरो शब्दाचो अनुप्रास. सो ते दोनूय अनुप्रास आमकां ह्या झेल्यांत पळोवंक मेळटात. देखीक त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसाना, मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पायदणां. सो वडा कडेन गडद तिनसाना ड ह्या वर्णाचो अक्षराचो अनुप्रास जाल्लो पळोवंक मेळटा. न ह्या अक्षराचो अनुप्रास जाल्लो पळोवंक मेळटा. तशेंच शब्दाचो अनुप्रासूय जाल्लो, शब्दाचें रिपिटेशन जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. देखीक मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पायदणां. मागीर निळे निळे सवणे सकाळच्या गोपाळा. मागीर हात्या भशेन हात तुजे गोरे गोरे पान गो. तर हांगा कवी सरळूय म्हणपाक शकतालो न्ही की मंद वाजत आयली तुजी गो पायदणां वा हात्या भशेन हात तुजे गोरे पान गो. पूण गोरे गोरे पान वा मंद मंद वाजत आयली ही कवितेची सोबाय वाडयता. आनी भामह म्हणटा की काव्य हें अलंकारांतल्यान फुलता आनी अलंकाराक लागून काव्याक सौंदर्य प्राप्त जाता. तेच तरेन ह्या अलंकारान काव्याक सौंदर्य प्राप्त जाता की मंद वाजत आयली तुजी गो पायदणां म्हणचे परस
मंद मंद वाजत आहे तुझी व पायगणा म्हणणे ते चड खुलून वा ते आयकुपाक चड बरें दिसता. तशेंच सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ताच्या पुराय कवितेत आशावाद दिश्टी पडटा. ते स्वता आशावादी वृत्तीचे आशिल्ल्या कारणान तांच्या पुराय कवितेन आमकां आशावाद दिश्टी पडटा. देखीक नवे युग ही कविता आसा तातूंत ते म्हणटात की 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अन्नदात मंत्रा जिविते फाल्यां उडयतले. तर आयज जरी आमी काळखान आसात, तरी फाल्यां उजवाड जातले, फाल्यां गोंय मुक्त जातलें हो आशावाद आसा तांच्या कवितेन. तर आशावाद आमकां तांचे कवितेन दिश्टी पडटा. आनी तो पुराय कविता संग्रह जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना बाकीबाब आमकां दिश्टी पडटा, बाकीबाबाचेंच दर्शन जाल्ल्या भशेन जाता. कारण ते स्वता तांचे जे जे गूण आसात ते गूण आमकां ह्या कवितेन दिश्टी पडटा. ते स्वता आध्यात्मीक स्वरुपाचे आशिल्ले, वृत्तीचे आशिल्ले. आध्यात्मीक कविता आमकां हितून मेळटा. ते स्वता गोंय मुक्ती लड्यात आशिल्ले, गोंय मुक्ती विशींच्यो कविता आमकां हातून मेळटा. ते स्वता तांचो सैमाचेर खूब मोग आशिल्लो ते आमकां हितून पळोवंक मेळटा. तर तांचे प्रत्येक गूण आमकां ह्या कवितेन दिश्टी पडटा. निमणे कडेन इतलेंच म्हणून दिसता की जशें शणै गोंयबाबान कोंकणी कडेन जें ना ते कोंकणीक दिवपाचो यत्न केलो वा कोंकणी भाशेक कितली तांक आसा की अमूक अमूक प्रकार कोंकणी भाशेन रचपाची तांक कोंकणी भाशेंत आसा हें दाखोवन दिलें. तशेंच जे प्रकार कवितेचे प्रकार कोंकणी भाशेंत ना ते कोंकणी भाशेंत ना ते कवितेक दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो बाकीबाबान केलो. तशेंच कोंकणी भाशेची तांक दाखोवन दिवपाचो कोंकणी भाशेची तांक आमकां बाकीबाबान दाखोवन दिली. कारण तांणी टागोर तुळशीदास ह्या महाकवील्यो कविता अणकारीत करून तितल्याच प्रभावीपणान कोंकणी भाशेक हाडली. तर कोंकणी भाशेकूय इतली तांक आसा की दिपाळी, ठुमरी, लावणी, पोवाडो वा दुसऱ्या भाशेंतली अणकारीत कविता तितल्याच प्रभावीपणान म्हणपाक शकतात वा रचपाक शकतात हें आमकां दाखोवन दिलें. तर देव बरें करूं आनीक म्हाका हांगा म्हजे विचार मांडपाची संद दिल्या बद्दल खरेंच मनांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं सानिका. खरेंच खूप सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण रित्या तुवें आपलें उलोवप केलें. कांय जाणां कविता संग्रहांतले कितलेशेच संदर्भ, सुप्त संदर्भांचेर खूप खोल रित्या तुवें भाश्य केलें. आणि खरेंच बाकीबाबाल्या कवितेच्या प्रतिभेची जी तांक आसा ती नकळत तुज्या उलोवपांतल्यान जाणवली सगळ्यांक. देखून तुवें इतलें सुंदर उलोवप केल्ल्या खातीर तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी तुज्या फुडारा खातीर तुका परबीं येता. इश्टानो, आतां फुडल्या सुवातेर आमच्या मुखार बाकीबाबाल्या दुसरो कविता संग्रह सासाय हाचेर उलोवप करपाक दुसरे मनीस आसात ती म्हणल्यार डॉक्टर रेश्मा खोलकर. रेश्मा खोलकर सध्या कांदोळेच्या सरकारी महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून वावुरतात. गोंय विद्यापीठांत तांणी दामोदर मावजो हांच्या कथांचेर मानसशास्त्रीय अभ्यास ह्या नातळ्या खाला प्रबंध सादर करून तांकां डॉक्टरेट फावो जाल्ली आसा. सोद, बिंब सारख्या कितल्याशाच मासिकांनी तांणी संशोधन प्रपत्रांय बी सादर केल्लीं आसात. सांताक्रूज हायस्कूल हांगासर 9 वर्सां शिक्षक म्हणून तांकां अणभव आसा. तशेंच त्यान पयलीं तांणी वास्कोच्या MES कॉलेजींत लेगीत सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून वावुरले. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांच्या समीक्षा एका साहित्य साधकाची ह्या पुस्तकांत लेगीत तांणी आपलें बरोवप केलां. त्या भायर भाशीक वादाचेर बरयल्लीं कितलींशींच तांची प्रपत्रां आमकां वाचपाक मेळटा. देखून आतां हांव मागतां डॉक्टर रेश्मा खोलकर हांच्या लागीं की तांणी आतां आपले सासा ह्या कविता संग्रहाचेर उलोवप करचें. रेश्मा मॅडम, तुमकां येवकार. देव बरें करूं गौरव. ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानदी माधव बोरकार, कोंकणी भाषा मंडळाच्यो अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ, शिक्षिका भौमानी सानिका च्यारी, संयोजक गौरांग भांडिये, दिप्ती काकोडकर आनी आयकुपी वर्ग तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. पद्मश्री बाकीबाब म्हळ्यार सर्गेस्त बाळकृष्ण भगवन वर्दे बोरकार. आयज हांव बाकीबाब हांच्या सासा ह्या कविता झेल्याचेर 10 ते 15 मिनटांच्या काळांत उलोवपाचें आसा.
या अ, बाकीबाबांच्या कोकणी काव्याचे 2 कालखंड पडतात. 1946 ते 1961 या 15 वर्षाच्या काळात ताणी भो अणभवले आणि ह्या अणभवातल्यान ताणी लोकांक जागृत करपाक आसत. 1980 वर्सा सासाय हो कविता झेलो उजवाडायलो. ह्या कविता झेल्याक 1981 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो. 1981 वर्सा गोंय स्वतंत्र जाले खरे, पूण स्वतंत्र गोंयांत अपेक्षित बदल घडूंक नाशिल्ल्यान निराशेच्या सुरांनी कवीच्या कवितेत घर केले ते अशें. प्राणाक छय बुद्धीक भय फाल्यांक जय कालचीच वय आयला थंय स्वातंत्र्य ते स्वातंत्र्य न्हय. जे घराचे खणपी वाते तेच थंय सामान्य दाते. धर्मार्थ जय दारांत तांच्या सज्जनाची लागता लय आयला थंय स्वातंत्र्य न्हय. वाटमारे चोर खुनिये जय प्रजेचे मुख्य थेलिये सत्ताय जय तांच्या भयान मारता मिठीनी लय आयला थंय स्वातंत्र्य न्हय. तेच सामको भौस जयचो फोव सो कोणे काणचो पेट्टल्याचे पाय चाट्टा पिट्टल्याचे गायता जय आयला थंय स्वातंत्र्य न्हय. पोट ही जय एक निष्ठा त्याग कष्टाची कुचेष्टा जीव असल्यार खाव बिकेचे होच थंयचो दिग्विजय आयला थंय स्वातंत्र्य न्हय. फिरंगी जरी गेले तरी आम्ही पारतंत्र्याचो जगता हो निराशेचो सूर तांच्या कवनान दिसलो. तरी ताणी निराशेचेर मात करून एकाच दिशेन वचनासतना कवितांच्यो वेगवेगळ्यो तरा रचल्यो. क्रांतीगट देखीक 16 तारीख जागी जाल्या गोंयची सासाय अजून सरूंक ना संगर आमचे शतजल्म पुण्यतायेन मुक्ती देवते हिंद देवते सातेरीचेर भार वेळार फुडारपळे आदी. ह्यो कविता गोंयच्या इतिहासाचे तशेंच वास्तवाचे दर्शन घडयतात. गोंयांक स्वातंत्र्य मेळून लेगीत गोंयांत भाशीक वाद निर्माण जाले. अशा वेळार बाकीबाबांनी समजवणीच्या सुरांत म्हणिल्ल्यो कांय वळी तुमचे मुखार मांडटा. आवय म्हजी तीच तुजी राख तिजो तिळो आवय म्हजी तीच तुजी राख तिजो तिळो सादुर्भावा फुलां तसा लिपून काळो विळो मनशाक तुम्ही तीच आमी म्हणू आमची भास किनळी काळी कुड्डी मोनी दुबळी आमची माय. गोंयकारा भितर स्वाभिमान जागृत करपा खातीर तांणी जायते यत्न केले. परिस्थितीची जाणीव करून दिवपा पसत नाक आमी पावणेर काला म्हणून बडी मारली. विनाकारण उप्राशिल्ल्या झगड्यांक विराम दिवपा पासत तांणी 7 लाख गोंयकारांक कुरवांनी शिटकायले आनी उपरांत सगळो भार सातेरीचेर घालीत तांणी म्हळें घाले पान जातले भावा शिवा माथ्यार बेल अकस्मात जातले पेटून होमा उजा झेल. भायले चोर घरचे भेदी असले जरी लाख धगान तिच्या पाखे कशे खिणांत जातले खाक. राख गोंयचे नाव भावा झेलून सगळे वार जैत तुका दिवंक आयला सातेरीचेर भार. कवी द्रष्टो असता अशें म्हणटात.
तो फुडार वळखता, ताका फुडाराची सुलूस लागता आणि म्हणूनच गोंय स्वतंत्र राज्य जालें. अशा वेळार कवीन समाधान आणि सुटकेच्या सुरांत गोंयची सासाय जागी जाल्या हाची उमेद उक्तायत उद्गार काढले ते अशे. जागी जाल्या गोंयची सासाय, जागी जाल्या गोंयची सासाय, येतलो भार, ढोल ताशे बडे बडे, मार्शेसार मार्शेसार. नावान व्हडलो म्हाल देसाय, नावान व्हडलो म्हाल देसाय, गांवान केला जरी मुखार, सासाय आंगांत आयल्या बगर, तरंग तेलीत कोण खानार. कोणाचेर येवचो भार, हुस्को नाका धर रे थार, ढोल ताशे बडे बडे, मार्शेसार मार्शेसार. अशे तरेची प्रेरणा दिवपी धार लोकांच्या गोंयकाराच्या मना काळजांत रोमली. आता बाल गटाच्या भितर ह्यो कविता आमकां आस्पाविल्ल्यो दिसतात. ह्या कवितांक बाल विभागान जरी घाल्यो तरी कवीन तांकां बाल कविता म्हणूंक ना. हाचे कारण ह्या कवितांनी एक व्हड आशय मांडला, जातूंत भुरगेपणांसान मनशाच्यो सगळ्यो पायऱ्यो दिसतात. तशेंच चलो वा चली हांचे भितर जाल्ले संस्कार म्हणजे वेगळे संस्कार, समाज अनुरूप म्हणुया आमी, जे संस्कार जाल्ले आसता ते आमकां दिसता. देखीक कवीन एक व्हड आशय म्हणिल्लो आसा, तो म्हणल्यार बावल्यांची सोरगत. हातून ते पळयात कशें तें मनशाच्यो सगळ्यो पायऱ्यो हांगा आमकां दिसतात. तातूंत भितर हें आस्पावलां, बावलो तुजो पोटारो तिनय त्रिकाळ भकारो, बावलो तुजो पोटारो तिनय त्रिकाळ भकारो, बावली म्हजी नाजूक चली, बावली म्हजी नाजूक चली, कितले म्हणून रांदतली, बावली म्हजी नाजूक चली, कितले म्हणून रांदतली. बावलो तुजो आळशी कोडो, बावलो तुजो आळशी कोडो, घरांत भोवंक सोदता घोडो, घरांत भोवंक सोदता घोडो, शिटूक जरी म्हजी चली, कितली म्हणून राखतली, शिटूक जरी म्हजी चली, कितली म्हणून राखतली. बावलो तुजो जोडीच ना, बावलो तुजो जोडीच ना, घरांत कुस्कूट हाडीच ना, सुगरण जरी म्हजी चली, संवसार कशी करतली. बावलो म्हजो कसोय आसूं, बावलेक तुजे मानला खंय, वर्मा कर्मा काडून आमी सुखान बिबो घालचो न्हय, वर्मा कर्मा काडून आमी सुखान बिबो घालचो न्हय. पूत म्हजो जावय तुजो, पूत म्हजो जावय तुजो, सून म्हजी तुजी चली, हुस्को कित्या तुका म्हाका गेल्ल्या घरान आणटली, हुस्को कित्या तुका म्हाका गेल्ल्या घरान आणटली. सून म्हजी तुजी चली, सून म्हजी तुजी चली, चानी कशी गोळटली, भियो नाका घरांत म्हज्या सुखान सामकी लोळटली, भियो नाका घरांत म्हज्या सुखान सामकी लोळटली. अशे तरेचे आमकां उद्गार दिसतात बाकी बाब बोरकारांचे. आता फुडली कवितेन कावळ्या कावळ्या. ह्या कवितेन कावळो हो पित्रांचे प्रतीक जावन येता. आणि ह्या कावळ्याक जरी आमी हयात आसतना म्हणजे आमी जर जेन्ना जिती आसता तेन्ना आमी जरी ताका धांवडायलो वच म्हणलें तरी सुद्दां निमणे कडेन मरणा उपरांत आमी कावळ्याचीच वाट पळयता. हे कठोर सत्य जे आसा ते हांगा ह्या प्रतीकाच्या रुपांतल्यान आमकां नकळत मांडिल्लें दिसता. ही मनशाची जी मानसिकता आसा ती हांगा स्पश्ट केल्या. वपू काळे म्हणटात, मनशाक कसलो ना कसलो छंद आसप गरजेचो, स्वप्नां आसप गरजेची, पुराय जावपी वा कायम अर्दुकुटी उरपी, तातूंतूच तो स्वताक शेणोवंक वा सोदूंक शिकता. अशे तरेच्यो साबार सूर, ताल, लय आशिल्ल्यो छंदबद्ध कविता तांणी रचल्यो. आता आध्यात्मिक अट जर आमी घेतलो जाल्यार तातूंत भितर दीस अशे येवचे आसात तुज्या बगर, तुजे झाड, आत्मो आनी परमात्मो एकटुक्यान, गुरु शिटकायता कुरवांनी आदी कवितांचो आस्पाव जाता. कवी हांगा वाचप्यांक खिणयाळे जिविताचे दर्शन घडयता. प्रसाद पाखळी घेतल्यार देव मेळटा अशें थोड्यांचे चिंतप आसा, पूण हांगा ते म्हणटात की प्रसाद पाखळी घेतल्यार देव मेळना, तर तो मेळपा खातीर मनीसपणान वावरप गरजेचें. मन जाती कडेन सुद्दां आपलेपणान वागणूक आसपाक जाय अशें बाकी बाबांचें मत. जीण ही खिणयाळी आसता, जीण ही खिणयाळी आसता,
हे आमकां बाकीबाब बोरकार हांच्या वर्णनांतल्यान दिसता. एकटुक्यान ह्या कवितेंतल्यान पळयात. बाकीबाबाच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार एकटुक्यान येवचेलें आनी एकटुक्यान वचचेलें, जल्म मरण सुख दुख एकटुक्यान भोगचेलें, आपले परस व्हडलो खुरीस एकटुक्यान व्हरचेलो, दिगंतीचे दोंगुल्लेचेर एकटुक्यान पुरचेलो. अशे तरेची ही जी कविता आसा. येतना आमी कांयच हाडिना आनी वतना आमी कांयच व्हरिना. देखीक पोटलो खटलो तुजो हांगचो हांगा उरतलो, पंटुरांचो हुस्को कित्याक तुजोच ना रे भरोसो, पंटुरांचो हुस्को कित्याक तुजोच ना रे भरोसो. तुजो स्वभाव जो वसवसो आसा तो आवळ. अशे तरेन आमकां बाकीबाब सुचोवणी दिता. तशीच एक फुडली कविता घेवया. सूख. मनीस सुखा खातीर जळामळा भोंवता, पूण हें सूख मनशाक आपले भितर अणभवल्यारूच मेळटा. ही जी खरी गजाल आसा ती आमी अणभवपाक जाय. म्हणजे भायर सोदिनासतना सुखाक आमी भितरूच सोदपाची गरज आसा. सूख हें समाधान मानपातूच आसा हाचें स्पश्टीकरण कवीच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार सूख ना रे पयस पळे उदक कशें व्हांवता, सूख ना रे पयस पळे उदक कशें व्हांवता, पुजावंक वेशी जाल्यार मात पारत जावन धांवता, पुजावंक वेशी जाल्यार मात पारत जावन धांवता. सूख पेंवता नुस्तें कशें, सूख पेंवता नुस्तें कशें धरूंक गेल्यार बुडटा, पिसोळेशें भोंवता पण झोपय घाल्यार उडटा, पिसोळेशें भोंवता पण झोपय घाल्यार उडटा. प्राण असो पळे तुजो जळामळा सांडला, प्राण असो पळे तुजो जळामळा सांडला, माई मोगान तेशी जाल्यार सुखच साठे पावला, माई मोगान तेशी जाल्यार सुखच साठे पावला. भोगचे तुवें म्हणून सूख भोंवतणीच भोंवता, भोगचे तुवें सूख म्हणून भोंवतणीच भोंवता, ना रे सूख पयस पळे उदक कशें व्हांवता, ना रे सूख पयस पळे उदक कशें व्हांवता. उपरांत मोग सैम गट जर आमी घेतलो जाल्यार ह्या गटांतल्यो कविता भितर आबोल्यांची फाती तुजो घोव देखून तुवें म्हजेर मोग केलो ना जायत सुकतेच्या वेळार म्हज्या. अशे तरेन हांगा हो मोग आनी सैम हातून ह्या गटांतल्यो कविता आमकां हांगा दिसता. सुकतेच्या वेळार म्हज्या ही जी कविता आसा ती हांव घेता. सुकतेच्या वेळार म्हज्या, सुकतेच्या वेळार म्हज्या आयले जावन भरती कित्या, फातोडेची ओवळां तुजी सांची म्हजेर झरती कित्या, नसते मौन पडले तुजेर म्हाकाय उतर चंद्र बावन बुडटाना, नसते मौन पडले तुजेर म्हाकाय उतर चंद्र बावन बुडटाना. तशेंच आबोलेची फाती सारकिल्या कविता वरवीं तांचो सैम जो आसा सैमाचेर आशिल्लो मोग तो व्यक्त जाता. सहजपणान सैमाचें निरीक्षण करपाची तांक तांचे भितर दिसता. सासाय संग्राम चौरा हो एक प्रकार तांच्यांनी केळिल्लो आसा आनी तातल्यो दोन ज्यो कविता म्हणजे कवनां जी आसा ती म्हाका जी आवडली ती हांव तुमचे मुखार मांडटा. बापूय म्हणटा सगळी रात पोरांक न्हिदूंक दिले ना, बापूय म्हणटा सगळी रात पोरांक न्हिदूंक दिले ना, पोरांक न्हिदूंक दिले ना, आवय म्हणटा सगळी रात पोर म्हजें न्हिदलें ना, आवय म्हणटा सगळी रात पोर म्हजें न्हिदलें ना. भुरग्याची नाळ आवय कडेन जोडिल्ल्यान भुरगो जल्माक आयल्या उपरांत अशे सगळे कश्ट जे असतात भुरग्याचे ते भुरग्याची जेन्ना आवय मुखामळ पळयता तेन्ना सगळे पयस जाता. तशेंच भुरग्यान जरी त्रास केले तरी ते बापाय परस आवयक चड सोंसपाची तांक आसता अशे व्यक्त करपी विचार हांगा येतात. दुसरें एक कवन पेज जावं सोजी ज्याची ताची रोजी, पेज जावं सोजी ज्याची ताची रोजी, चव जावं थोडी भूक तशी गोडी, चव जावं थोडी भूक तशी गोडी. भूक लागल्या उपरांत रुचीचें जेवण जेवपान कोणाक रूच उरना आनी म्हणूनच मेळिल्लें सादें जेवण जाका आमी मिश्टान्न अन्न म्हणटात तें सुद्दां गोड लागता अशें हें सांगपी कवन. निमाणे कडेन
बाकीबाब हांणी लोकां मदीं जागृताय हाडपा खातीर एक कवन रचलें तें म्हणल्यार आमी लक्षांत दवरपाक जाय जे खरेंच मार्गदर्शन करपा सारकें आसा. एक पणटी भितर पेट्टा ती जागय रे जागय, एक पणटी भितर पेट्टा ती जागय रे जागय, रात काळखी सरचे पयलीं जल्म मेळटा तो उजय, रात काळखी सरचे पयलीं जल्म मेळटा तो उजय. या सुपुल्या उजवाडाची जाण घेवन हांव तुमचो निरोप घेता. आयोजकांक आणि संयोजकांक मी म्हाका संद दिल्ले खातीर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. हो मानस रेश्मा मॅडम, खरेंच खूप सुंदर जालें तुमचें उलोवप. तुमचे विचार आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शक थारतले हातून दुबाव ना. तुमकां खूप खूप देव बरें करूं आनी फुडारा खातीर परबी आवडटा. माधव बाब बोरकार पिरायेच्या 14व्या वर्सा सावन कविता बरयतात. 1972 ते 1984 मेरेन शिक्षकांचे काम केल्या उपरांत 1984 जुलय पासून ते आकाशवाणीचे सेवेंत रुजू जाले. सुरवेक मुंबई केंद्राचेर वावरून मागीर पणजे, मंगळूर आनी कोल्हापूर हांगा काम केलें. 2014 वर्सा ते भारतीय प्रसारण सेवा अधिकारी म्हूण सेवानिवृत्त जाले. चंवर, वताच्यो सावळो, उजवाडाचा रूख, यमन हे तांचे कांय महत्वाचे कविता संग्रह. यमन ह्या कविता संग्रहा खातीर तांकां 2001 वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तेच प्रमाण टागोराल्या 101 कवितांच्या अणकाराक 2004 वर्साचो साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. तांणी सदांच आपल्या साहित्यांतल्यान तरणाट्यांक प्रेरीत केल्ले आसा. आता हांव मागता हांचे कडेन तांणी आपले उलोवप करचें. बाकीबाब बोरकार म्हणजेच बाळकृष्ण भगवंत बोरकार हांचे कवितेचो विचार करचे पयलीं थोडीशी तांची पाठभूंय समजून घेवपाची गरज आसा. बाकीबाब हो गांवांत बोरयेचो आनी ताच्या तो ज्या वातावरणान वाडलो ते वातावरण म्हणजे अशें सैमान नाशिल्लें अशें तें वातावरण आशिल्लें. घरांतूय एके तरेचें म्हणजे विद्येचें अशा तरेचें वातावरण आशिल्लें. ताचो बापूय भगवंत बाब हो तसो व्हडलो शिकूंक नाशिल्लो, पूण ताच्या भितर कांय कलेचे गूण आशिल्ले. एक गूण म्हणजे ताका बरी चित्रां काडूंक आवडटाली. म्हणजे घरांत ताणें वणटीचेर कांय चित्रां बी रंगयल्लीं. आनी बाकीबाब सांगता की आपूण ल्हान आसतना तें काम पळयतालो ताचें काम आनी आपूण भारावन वतालो, आपल्याकूय दिसतालें आपलें अशीं चित्रां काडची. बाकीबाबाच्या आंगांत कविता आशिल्लीच, त्याच बरोबर ताचे भितर एक चित्रकारूय आशिल्लो. हाची गवाय मागीरूय खंय खंय मेळटा. हे ताणें कांय 1-2 पोर्ट्रेट्स केल्ले, व्यक्तिचित्रणां केल्लीं. तातूंत ताच्या बायलेचें एक सुंदर व्यक्तिचित्रण ताणें केल्लें. तांचे घरांतलें वातावरण थोडेशें धार्मीक, म्हणजे सामकेंच धार्मीक म्हळ्यार कर्मकांड बी तसलें न्ही, पूण तांकां एक संवय आशिल्ली की सांजवेळ जातकीर ते सगळे भजनां करून बसताले. बऱ्याच वर्सांची तांची ती परंपरा. बाकी हांव सांगता की एक फावट एक कितें आशिल्ली पद्दत
की प्रत्येक भुरग्यांक सद्दां एक एक भजन म्हणपाची. एक दीस कितें जालें की ताजी पाळी आशिल्ली भजन म्हणटाली. ताका ताच्या हाता कडेन तें भजनाचें पुस्तक मेळना. तर ताणें स्वताच एक अभंग बरयलो आनी तो ताणें गायलो. आनी निमाणे कडेन ताणें अशें म्हळें बाकी म्हणे, ताचे कानार पडटालें तें तुका म्हणे, संताचें नांव उतर येतालें तशें ताणें बाकी म्हणे अशें म्हळें. देखून सगळे जाण अशे अजाप जाले. आनी ताजो काका जो आशिल्लो पाणूभाव ताणें ताका आपयलो आनी म्हळें आरे संताच्या रचनांनी तुजें नांव घालूंक जायना. तो म्हणून ना आपणेच बरयल्या ती. काय विश्वास बसना जालो. म्हणजे ताणें सांगलें आनी आपूण बरोवन दाखयता. म्हणजे तुमच्या थंयच ताणें रचना आनीक रचना केली. पूण ताजो परिणाम असो जालो की ते ताचे आज्जेन सांगलें की संत जाल्या शिवाय बरोवंक जायना. आनी ताच्या आज्जेचो संतांचेर भयंकर राग आशिल्लो. संत बी जावंक जायना अशें कितें तरी तिका दिसतालें. पूण कितें आसा तो जातीवंत जो कवी आसता न्हय ताका बरयल्या शिवाय रावंक जायना. म्हणजे ताणें अशीच बरोवप आनी ताणें तें दवरप अशे वेगवेगळे कागदाचेर. बऱ्याच वर्सांनी तांगेर भाई देसाय म्हणटा तो. हो भाई देसाय म्हळ्यार यशवंत सुर्यराव सरदेसाय. तो तेन्नाच्या गोंयांत म्हणजे सामाजीक चळवळ, राजकीय चळवळ आनी साहित्यीक चळवळ ह्या तिनूय चळवळींनी वांटेकार जाल्लो. तो आयलो ताका कितें तरी कामाक कितें तरी बरोवंक जाय म्हणून ताणें ताचे गवे उक्ते केले. ताका एक कागद मेळ्ळे. ते कागदाचेर कविता बरयली आशिल्ली. ताणें पाणूबाबाक विचारलें कोणें बरयलां. पाणूबाब म्हारो कितें ना म्हजो एक पुतणे आसा तो मातसो तकलेन बरो ना, तो इतली पिशेपणां कितें करता. तांची सगळ्यो कविता वाचून पळयल्यो आनी म्हाका खूबच सुंदर आसा तेजें पुस्तक काडूंक जाय. आनी तशेंच तेजें प्रतिभा नांवाचें एक पयलें पुस्तक उजवाडा येयलें. तेन्ना बाकीबाब फक्त 20 वर्सांचो आशिल्लो. तुमच्या चडशा लोकांच्या कानार अनंता तुला कोण पाहू शकेल ही रचना पडल्या आशिल्ल्या. अभिषेकीन ती गायल्या. ही कविता ताणें 1928 बरयली. म्हणजे तेन्ना बाकीबाब फक्त 18 वर्सांचो आशिल्लो. आज ती कविता वाचत जाल्यार अजाप दिसता की कितलो ल्हान भुरगो कितली प्रगल्भ कविता बरोवंक शकता काय कितें. म्हाका सदांच दिसता की आमी बाकी वर्सो असो अभ्यास करूंक जाय. मागीर थंयच्यान बाकी वर्सी काव्य साधना म्हणजे तो मेखेळपणान तो बरोवंक लागलो. आनी मागीर ताज्या बऱ्या नशिबान ताका एक वाट दाखोवपी कांय लोक मेळ्ळे. तातूंत प्रोफेसर रामचंद्र शंकर नायक म्हणजे ताका आमी रामू नायक म्हणटात. म्हणजे चवथीचो चंद्र रायबाली वाड्डी अशे तरेन ताणें मागीर नाटिका बरयलो तो. आनी दुसरें दोन प्रोफेस आपोसे फिग्रेड ही ताजी इश्कॉल नॉर्मलांत प्रोफेसर जाली. ह्या दोन लोकांचें ताका खरेंच मार्गदर्शन मेळ्ळें. आनी तो सदांच म्हणटा बाकीबाब म्हणटालो की ह्या दोगांनी आपल्याक घडयलें. म्हणजे कशें की भाशे कडेन कशें पळोवचें. तो पुर्तुगेज सारकी भास घेतली जाल्यार तो म्हणटा ती कशी उलोवची, ताचे उच्चार कशे आसचे,
हे सगळे आपण तांचे कडल्यान शिकलो. इतलेंच न्ही, आपल्या वैयक्तीक जिणेंत सुद्धा तांणी आपल्याक एक आकार दिलो आपल्या व्यक्तिमत्वाक. चुकलां तें लक्षांत हाडून दिलें. अशे तरेचे एक मार्गदर्शन ताका मेळ्ळें. आनी दुसरें कितें आशिल्लें, बाकी बाब हो बरोचसो एक्स्ट्रावर्ट, म्हणजे ताका लोकां भितर भरसुपाक आवडटलें. लोकां कडेन ताजो बरो बरो संपर्क आशिल्लो. 1930 एक काव्य कुंज नांवाचो एक संग्रह आयिल्लो. तो शिवा पटुपय आंगलो हाणें तें संपादन केल्लें. ह्या संग्रहात गोंयकारांनी बरयल्ल्यो कविता अशें तेजें स्वरूप आशिल्लें. आनी तातूंत 2 कवी हे तेन्नाचे भुरगे तरणे कवी, एक बाकीबाब आनी दुसरो दामोदर अच्युत कारे, ह्या दोगांच्योच कविता आशिल्ल्यो. आज जर पळयत जाल्यार त्या संग्रहांतल्यो संग्रहांतले कवी मागीर बरोवपाचे थांबले, तांकां खंयच ते फुडें खंय पावलेच ना. तातूंतले 2 जाण फुडें आयले ते म्हळ्यार कारो आनी दुसरो बाकीबाब. पूण कार्याचो एकूच संग्रह आयलो, नंदादीप, आनी तो तसो पळोवंक गेल्यार थांबलो. बाकीबाब हो सतत बरयत रावलो आनी मराठी कवितेच्या इतिहासात ताणें आपलें अशें एक स्थान निर्माण केलें. तेन्ना बाकीबाब व्हडलेशे कोंकणीन कविता कांयच बरोवंक नाशिल्ल्यो. एकूच तेजी कविता आशिल्ली, नसतें बाई म्हाका सोंसना. ही ताणें एक पयली तेजी कोंकणी कविता. आनी मागीर तो कोंकणी कविते कडेन सादारण गोंयांत जे 18 जून जो जालो, 18 जुना पासून ताणें खऱ्या अर्थान कोंकणी कविता बरोवंक सुरवात केली. ताच्या पयलीं मातशें आनीक एक कथा हांगा सांगचीशी दिसता. बाकीबाब म्हणटा की कविता कोण बरयता हाची आपल्याक कांयच कल्पना नाशिल्ली. आपल्याक अशें दिसता की जशे नक्षत्रां आसता, जशे दोंगर आसता, जशी झाडां आसता, तशेंच कविता आसता. तो एक दीस आमच्या गांवांत एक पात्रीस म्हणून एक रेंदेर आशिल्लो. एका खंयच्या तरी काजरात बाकीबाब आपल्या बापाय बरोबर गेल्लो आनी थंयच्या लोकांनी पात्रिसाक सांगलें, अरे आतां एक कविता कर पळोवया. आनी तेन्ना ताणें थंयच्या ज्या वातावरण आशिल्लें त्या वातावरणाचेर एक कविता बरयली थंयच्या थंय. तेन्ना बाकीबाब म्हणटा की आपूण तटास जालो तो पळोवन आनी आपल्याक दिसलें की हो पात्रीस म्हणटा तो माडा येदो म्हूण, आनी कविता ही कोंकणी करता ती फक्त आसना. आनी तें एक तरेचें बी आपल्या मनात रुजलें. मुखार हांव सांगतालो तें स्वातंत्र्य चळवळींत बाकीबाब पडलो आनी तेजे लक्षांत कितें आयलें की मराठीत आपली कविता ही भोंवसा मेरेन पावना. तेन्ना भोंवसाच्या भाशेत आपल्या कविता बरोवंक जाय. आनी अशें करून तो मागीर ताणें ती कविता बरयली. कितलेशेच लोहिया आयलो रे बी अशी ती कविता, खूब कविता ताणें तेन्ना बरयल्यो. आनी मागीर बाकीबाब हो मुंबय गेलो. मुंबयच्या राबित्यान ताणें 2 नेमाळी चलयली. एक आमचा गोमंतक आनी दुसरो प्रजेचो आवाज. ताका लागून जे विचार जे आसा आपले ते विचार हे त्या सगळ्या कडेन पावले अशें
आम्ही म्हणू शकतो. मुंबई आकाशवाणीचेर 1952 वर्सा कोंकणी विभाग सुरू जालो तेन्ना बाकी बाबान खूब कोंकणी कविता बरयल्यो आनी तातूंत दोन संगीतिका आसा. एक म्हणटा ती हौली आनी दुसरें संजीवनी. आनी त्या संजीवनीतली रचना ज्यो आहा त्यो पंडित जितेंद्र ऋषिकीन चाली लावन त्यो माचयेचेर हाडल्यो. सगळ्यांची आवडटी कविता म्हळ्यार त्या दिसा वडा कडेन गडद चिंचना. ही कविता फकत गोंयकारां मदीं कोंकणी लोकां मदींच न्ही तर ती मराठी लोकां भितर सुद्दां लोकप्रिय जाली. ती ताणें 1952 अदमासात बरयली. कित्याक साद नांवाचें जें एक नेमाळें तेन्ना भायर सरतालें तातूंत ती कविता पयलेच फावट छापून येयली. आनी मागीर तो एक जो संग्रह जो आसा 5 जाणां तो म्हज्या दृश्टीन ताका एक प्रायोगीक मूल्य आहा. हांव खंयच्या अर्थान म्हणटा की कोंकणीत वेगळे वेगळे छंद कशे खेळूं येता हे ताणें दाखोवन दिलें. म्हणजे तातूंत लावणी आसा, तातूंत भक्तीचो भाव आसा, तातूंत पोवाडो आसा, तातूंत अणकार आसा. म्हणजे कवितेची जी वेगवेगळी आंगां आसा ती सगळी आंगां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. ताच्या पयलीं अशा तरेचो एक यत्न भयाभाव हांणी केल्लो. त्या कविता संग्रहाचें नांव सड्यावेली फुलां. तातूंत फक्त 15 कविता आसा. पूण म्हजे दृश्टीन भयाभावांनी अशाच तरेचो यत्न तेन्ना केल्लो. बाकी मुंबय आसतना तांचो आनी शेणै गणबाबाचो लागींचो संबंद आयलो. आनी शेणै गणबाब गेल्या उपरांत ताका पावोवपाक जे कोण एक 10-12 जाण आशिल्ले तातूंत बाकी बाबूय आशिल्लो. एक बाकी बाबाचे कवितेचो विचार करतना तांच्या मराठी कवितेचो विचार करपाची खूब गरज आसा. शब्दकळा मजा अशी की सुरवाती पासून बाकी बाब आपल्या मराठी कवितेत सहज कोंकणी शब्द वापरतना आनी ते शब्द मराठी कविते अडेचे दिसान आशिल्ले ते सहज येताले. ते म्हणटात ताणें म्हळात की आपूण मराठी तशी शिकून आशिल्लो, फक्त 2री की 3री येता शिकिल्लो ती बी अशी अर्दवट. पूण मराठीन बरयतना आपल्याक भाशेचेर प्रभुत्व मेळोवपा खातीर आपली बरीचशी शक्त ही खर्च जाली. आनी तेन्ना आपणें जंय जंय जमता थंय थंय कोंकणी शब्दांचो वापर केलो. आतां परतली घरा भिरी असो शब्द तेज्या हातूंत येता. मुसाफिरा सारकी तेजी कविता तातूंत तो म्हणटात तार जाय बंदरा. आतां हे तार जाय बंदरा म्हणटकीर तुका थंय दुसरो खंयचोच शब्द तो वापरूंक शकनाशिल्लो. जंय जंय गोंय तेजे कवितेत आयला थंय थंय स्वाभावीकपणान तेज्या हातूंत कोंकणी शब्द आयला. आनी हरशीं सुद्दां ताणें खूब कडेन अशे तरेचे शब्द वापरला. एक कविता आसा तेजी खूब उसरा उपरांत बरयल्ली. घन होता ऋतू उदार भू अपली चिरकुवार होई तशी एक वार उदतीचे घेत ल्हार. ल्हार
व मराठीत शब्द ना पूण बाकी ल्हार हो शब्द वापरता आणि तो इतलो सहज तो ह्या कविते कडेन एक रूप एक जीव जाला तें बाकीबाबाचें वैशिश्ट्य. हालींच बाकीबाबाचे समग्र बोरकर म्हणून बोरकरांची समग्र कविता म्हणून 2 खंडात तेजी कविता आयल्या आणि त्या कवितेची मजा अशी की ते कोंकणी शब्दांचो अर्थ दितना सत्वशिला सामंत म्हणटे ते संपादन केला आणि ते इतले शब्दांचे अर्थ चूक दिल्या. आता देखीक तांची मिरामार नावाची कविता आसा त्या मिरामार या शब्दाचो अर्थ गोव्यातील एक बंदर अशे तरेचे दिला. आता आमकां कळटा की हे चूक म्हणून पूण मराठी मनशाक ते समजूचे ना की जांकां मिरामार म्हणटा ती कितें खबर ना ते म्हणटले की ना तें सारकें आहा अशें कळटत ना तांकां अर्थ. तर सांगपाचें म्हळ्यार कितें की बाकी कवितेचे कांय वृत्ती दिसता. एक म्हणटा ती तेंची मूळ वृत्ती म्हणटा ती रोमॅन्टीक. दुसरें ताच्या हातून अध्यात्म आसा आनी ताच्या भितर एक निसर्गा कडेन पळोवपाची नदर आसा. कांय बाकीची कविता ह्यो सामक्यो निसर्ग कविता. आता तांची हातूंत एक कविता आसा सासायत हे विलाथे म्हणटा ती. हे विलाथे म्हणटा ती सगळी कविता ही गोंयचे सैमाचे वर्णन त्या कवितेत दिसता. दुसरें आता व्हडे आलतडी लाय पलतडी लाय ही कविता सामकी आध्यात्मीक म्हणजे ओवी आणि अभंग अशा तरेची ती कविता. आणि त्याच बरोबर क्रांतीची कविता ताणें बरयली. म्हणजे तातूंत ते चड करून मदल्या काळांत जेन्ना बाकीबाब स्वातंत्र्य चळवळीन पडलो तेन्ना ताणें त्याच तरेची कविता बरयली. पूण त्याच बरोबर मजा अशी ताका कळटालें की ही आपली प्रकृती न्ही, ही आपली प्रकृती न्ही. आपूण आपल्या प्रकृतीक धरून फुडें वचूंक जाय. म्हणजे कांय जाणांचें म्हणणें अशें आशिल्लें चड करून शंकर रामाणी सारको तो म्हणटालो बाकी बाबाची खरी प्रकृती दिसता की जपानी रमलाची रात सारखे कविते. आध्यात्मिक कविता ताणें बरयल्यो खुबश्यो तश्यो ताचे मूळ प्रकृतीक धरून आसा अशें दिसना. वा ताची झाडे घाली निळी निळी करांगुळी गोवर्धन म्हणून एक मराठी कविता आसा. ही कविता इतली सुंदर कविता जी पावसाचें वर्णन तातूंत आसा. वा गडद निळे जलद भरून आले सारकी ताची दुसरी कविता जी पावसाची खूब लोक ते कविता हे करतात कोट करता की पावसाची एक बऱ्यांतली बरी कविता या अर्थान. बाकी बट ते कवितेचे वेगवेगळे म्हणजे कालखंड दाखवून येतात. म्हणजे प्रतिभा या संग्रहातले कवितेचेर बालकवी गोविंदाग्रज या अशा कवीचो प्रभाव आशिल्लो. हांव प्रभाव म्हणटा ते अनुकरण न्ही. जे अनुकरण आनी प्रभाव हातूंत खूब फरक आसता. कित्याक ह्या कवितांनी तो बरीचशी ती शब्दकळा वापरता. आणि दुसरें त्या वेळाचेर कांय कवितेचे विशय हे चलताले घोळटाले तशे तरेचे थोडेशे ताणें प्रयत्न केल्लो आहा त्या हातूंत. तर दुसरी जी फेज आसा ती जीवन संगीतान दिसता. तेन्ना थंय तांबे येता. तांबेच्या कवितेत जे एक तांबेची कवितेचें कितें वैशिश्ट आशिल्लें पयले 2 वळी ताज्यो आनी मागीर फुडले
आता जन पळ बरं म्हणतील हाय हाय मी जाता राहील कार्य काय ही हे कवितेचे ध्रुपद आणि मागीर तो कितें करता तांबे ताची इलस्ट्रेशनां दिता अमूक अमूक मागीर अशें जातलें अशें जातलें तशें जातलें तीच सादारण तरा बाकी बाबान बरीच आपणायली दिसता आता तेजी गाजिल्ली कविता म्हणटा ती तेथे करमाची जुळती दिवेत वाती जेथ प्रचिती तेथे करम ही खरी कविता मागीर ताणें तें इलस्ट्रेशनां दिल्या 1 2 3 4 5 6 अशे तरेचे तो तेजो दुसरी फेज तेजी मग तिसरी फेज दिसता की सादारण गीता त्या संग्रहान थंय तो पुराय तरेन व्यक्तिनिष्ठ अनुभव व्यक्त करता एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनॅलिटी विचार व्यक्त करिना अनुभव व्यक्त करता ते सामके निमाणे पर्यंत निमाणे कवितेत तो बरोचसो आध्यात्मीक जाल्लो दिसता थंय प्रेम ही भावना थोडीशी कमी जाल्ली दिसून येता घडी तो ताच्या पिरायेचो परिणाम आसूं येता ते पिराय मनशाची जायत वता तशे ताज्यो भावना बदलता जिणे कडेन पळोवपाचो ती ताजी नदर बदलता त्यो गजाली ताज्या निमाण्या कवितेंत दिसता पूण बाकी वाचो विचार करतना एक गजाल स्पश्टपणे जाणवता की तो 100% हो कवी आशिल्लो म्हणजे कविता सबंद तेजे आयुष्यात दसून राविल्ली केन्नाच कविता सोडून तो जगलो ना म्हणजे कशें की आतां म्हाका वाज जालो कविता कित्याक बरोवंक जाय असो विचार ताणें केन्ना केलो ना ताणें एके कडेन 60 वर्सां जातकच आतां आपलें सगळें बरोवन जालां अशें आपल्याक दिसता आतां जें कितें आपूण बरयता ताजे ते विशीं तुमी व्हडलीशी अपेक्षा धरूं नाका जें आपल्याक सुचता तें आपूण बरयता तें व्हडल्या प्रतीचें अशें न्हय पूण आसता अशें की जरी ताणें तशें म्हळें पूण केन्ना कोणाच्या हातांतल्यान केन्ना बरें बरोवंक जाय तें सांगूं नजो ताका लागून आपणें जें कितें बरयलें तें ताणें केन्नाच पिनूनी बरयलें ना आनी छापी नासतना दवरलें अशें दवरलें ना हालीं ताचे कागदपत्रांनी खुबश्यो अश्यो कविता मेळटा अश्यो साद्या साद्या कागदाचेर बरयल्ल्यो ताजो एक संग्रही आयला लावण्य रेखा ह्या नांवाचो आनी तातूंतल्यान ताका लागून बाकीचे सबंद कवितेचो वेगवेगळ्या कोनांतल्यान पळोवन अभ्यास करूंक मेळटा म्हाका सदांच अशें दिसता की बाकीबाब फक्त गोंयचो कवी न्ही तो फक्त मराठीच कवी न्ही तो एक भारतांतलो एक व्हडलो कवी आनी हांव थोड्या धाडसान अशें म्हणटा की समज बाकीबाब इंग्लंडाक बी जल्माक आयिल्लो जाल्यार ताका शेले बायरन किट्स ह्या पामद्याचेर व्हरून लोक बसयते आशिल्ले देव बरें करूं माधव सर खरें बाकी बाबाची हुबेहूब प्रतिमा तुम्ही तुमच्या उलोवपांतल्यान उबी केली खरें बाकी बाबाची कर्तृत्वी जीण तांची साहित्य साधना आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हळ्यार बाकी बाब एक व्यक्ती म्हणून कशें आशिल्ले हाचेर खूब रितसर आनी बरे तरेन तुमी उजवाड घालो आसा देखून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं इश्टानो खरेंच बाकी बाब काव्य जगलो आनी अशें म्हणच्या परस आमी म्हणूंक शकता की बाकी बाबान काव्य जगयलें बाकी बाबूच आशिल्लो काय ती व्यक्ती आशिल्ली काय
ते शारदेक पडिल्लें एक सपन आशिल्लें अशे कितलेशे प्रश्न आमकां सांगतात उबे रावता तेन्ना आमी बाकी बाबा विशीं उलयतात. पंडित जितेंद्र बुवा अभिषेकी हांणी खंय तरी बरोवन दवरला खंय की जाका शब्दाच्या माध्यमांतल्यान संगीताचो गोंयच्या संगीताचो नाद सापडला, गोंयचें संगीत सापडलां आनी ज्या कवीच्या नक्षीदार उतरांक न्याय दिवचो असो कवी म्हणल्यार बाकीबाब. खरेंच तांची काव्य साधना आमकां दर एकल्याक खूब प्रेरणादायी थारता. अशेंच तांचे विचार आमी आपणायत वचुया आनी साहित्याची सेवा करत रावया. इश्टानो, आमी ह्या कार्यावळीच्या निमण्या सुवातेर आयिल्ले आसा. देखून उपकाराचे उलोवप करतना हांव सगळ्यांत पयलीं आयच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी ज्येश्ठ साहित्यीक आनी कवी माधव बोरकर सर हांकां दिनवास दिता की ताणें आपलो वेळांतलो वेळ काडून आमकां हांगासर मार्गदर्शन केलें. तशेंच शिक्षक सानिका च्यारी आनी डॉक्टर रेश्मा कोलकर हांकांय बी हांव दिनवास दिता की खूब सुंदर आनी अभ्यासपूर्ण भाश्य तांणी पायजाणां आनी साचा ह्या कविता संग्रहांचेर केलें. तशेंच सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्लो रसिक प्रेक्षक तुमचो प्रतिसाद ह्या फुडल्या कार्यावळीकूय आमकां असोच मेळटलो अशें आस्त बाळगिता. त्यान पयलीं इश्टानो कांय सुचोवण्यो. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 12 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा जातली. ह्या कार्यावळीचो विशय आसतलो रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांच्या रोमांसीचेर चर्चा. ही कार्यावळ 6 वरांचेर सुरू जातली आनी ह्या कार्यावळीक मुखेल उलोवपी म्हणून बाय ग्वादालूप डायस ही आमकां मार्गदर्शन करतले. तशेंच कितलेशेच हेर उलोवपी रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांच्या वेंचीक साहित्य कृतींचेर उलोवप करतले. देखून ह्या कार्यावळीक लेगीत तुमी असोच प्रतिसाद दिवचो अशें आस्त बाळगिता. तशेंच फाल्यां 6 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळाचें चित्रंगी व्यासपीठ आयोजीत करता. बायलां खातीर राजकी आनी सामाजीक बुन्याद घालपी डॉक्टर मत्सू लक्ष्मी रेड्डी हांचेर जल्मदिती निमतान व्याख्यान आयोजीत केल्लें आसता. ह्या व्याख्यानाक व्याख्याती म्हणून रत्नमाला दिवकर मॅडम हाजीर आसतली. देखून ह्या सगळ्या कार्यावळींची तुमी बरो प्रतिसाद लावन उपस्थिती लावची अशी आस्त बाळगिता. ह्या कार्यावळीक तुमचो प्रतिसाद लाभलो देखून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी ही कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता. सगळ्यांक दिनवास.